हांव बाय आंतोनेत देमायना हाच्या सांगाताक आंतोनेत लॉरीचो तियात्र लंडन येवपाचो आसा हाचे वयर तुजी एक दोन उतरां आमच्या ऑडियन्साक. लॉरीचे 2 शो हांवें लंडनांत केल्यात आनी 14 वर्सां जालीं हांव लॉरीच्या सांगाताक आसा. तो एक बरो डायरेक्टर आनी सदांच आमकां चेडवांक बरो रेस्पेद मान दिता. हाजे खातीर 14 वर्सां एक ग्रुपान काडप म्हणल्यार एक फोकाण न्हय. एक डायरेक्टर बरो आसल्यार एक्टर कितलोच तेम ते ग्रुपान तोखता अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता कारण हांवें जायते डायरेक्टरांक काम केलां. बट लॉरी जावन आसा एक 8वे स्टोरेचो. आयज पासून ताणें आमकां केन्नाच कितेंच म्हणोंक ना बट सदांच बरे भाशेन बाय अशें सदांच अंडरस्टँड जावन आमी आयज पासून 14 वर्सां हांव ताच्या ग्रुपान आसा. आतां सांगपाचें म्हटल्यार लॉरीची वडवीक 14 वर्सां काम केलां म्हणटोच आतां ताजो शो चिखलांतली फुलां हो शो ताजो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत लंडनाक येता आनी तोय जाल्यार फर्स्टार शो आसतलो वेम्बली, सेकंडार शो आसतलो सावथ हॉल आनी थर्डार शो आसतलो वायव्हन थिएटर स्विडन. सो मागता आदींच फुडें तुमी तुमच्यो टिकेट्यो बूक करच्यो कारण हाची स्टोरी समथींग डिफरंट आनी कॉमेडी जावं कांतारां आनीक तातूंत बरें म्युजिकूय आसतलें. सो मागता आदींच फुडें तुमी तुमच्यो टिकेट्यो काडून आमच्या तियात्राक आदींच फुडें बूक करतले म्हणून तुमकां सगल्यांक खाड सांगता देव बरें करूं आनी सेवी तुकाय देव बरें करूं कारण तुयी आमच्या सांगाताक आसा आनी तुजोय मोग आनी मोयपा सदांच आमकां कांतरांतल्यान मेवता. देव बरें करूं. तर सांगलेले भशेन बाब लॉरीचो तियात्र चिखलांतली फुलां आनीक आमी तुमकां सांगलां तो लंडन शारान येता. तेच भाशेन आमचे बरोबर आसा बाय रोमा लॉरीच्या तियात्राचे वांगडी तसोच बाब नेस्ली आनी बाब जो वालेंत तियात्र ऑर्गनायझर इन UK. तर रोमा बाईच्या तोंडांतल्यान आमी आयकुया तें ह्या तियात्रा वयर कितें सांगूंक सोदतात. परत एक फावटी सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. लॉरीचो तियात्र चिखलांतली फुलां ऑक्टोबराच्या 25 तारखे सावन सुरू जाता आख्या गोंयांत. सो तोच तियात्र घेवन आमी नोव्हेंबरान परत UK येता आनीक एक संदी मेवली हो बरो तियात्र घेवन परत तुमच्या मुखार येवन एक 8वे स्टोरीचो तियात्र आमच्या लॉरी बाबान तयार करून हाडला. सजमतां तुमकां तो मानतलो आनी आमी सगळीं तुमकां उर्बेन आनी खुशालकाय दितलीं ते तियात्रा वरवीं. देव बरें करूं. तसोच आमचे सांगता बाब नेस्ली. जशें बरें तुमी जायते तियात्र येवन सपोर्ट केला तेच भाशेन होय तियात्राक येवन तुमी तुमचो सपोर्ट करचो म्हूण मागता. चुकून तियात्र पळोवपाक येवपा सगळ्यांनी येवचें. तुमी सगळे दुसरें मोग दिला तो आमकांय मोग दिवचो. सेबिनी दिवार आनी लॉरी बाब कशे आहा तुमी आयज? आसात बरें एकदम बरें आसा. आतां तुमचो एकदम तियात्र न्यू तियात्र येवपाचो तेजे बाबतीन 2 उतरां. म्हाका बाबणान पयलीं सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण आमी जितले फावटी लंडन येतात गोंया सान तियात्र घेवन तितलेय फावटी तुमी आमकां बरो येवकार दितात आमकां मानून घेतात आनी जो संदेश आमी दिवंक सोदता पालकार सावन तोय तुमी आमच्या कडल्यान बरे भशेन आयकता. हाका लागून पयलीं सुवातेर तुमकां काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सांगचें म्हणल्यार बाबा लॉरी त्रवासो हाचो नवो तियात्र आतां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान गोंयांत रिलीज जाता. तियात्राचें नांव चिखलांतली फुलां आनी हो तियात्र घेवन आमचो पंगड लॉरीचो पंगड आमी सगळो हांगासर लंडन शारान येतात आनी लंडन शारान हो तियात्र चिखलांतली फुलां जातलो 1, 2 आनी 3 तारखेर नोव्हेंबराचे. हांव इतलेंच मागतलो आसलो जसो तुमी मोग आमकां दितात ह्या रायच्या तियात्रांक तसोच बाब लॉरीच्या तियात्राक आमकां तुमी हो मोग दाखोवचो. आतां फुडलें कितें आसा तें हांव लॉरी बाबाक म्हणटा ताका ताच्या तोंडांतल्यान लोकां मेरेन पावोवचें. देव बरें करूं सेबी बाब. हांव देव बरें करूं म्हणटा सेबी कित्याक सदांच तो म्हज्या बरोबर आसा. आमी जायतो तेम जाल्यार बराबर बरें काम करता बरो वावर कोंकणी माचयेर दवरता आनीक ह्या म्हज्या तियात्रान सेबी बाब भाग घेता. तियात्राचें नांव चिखलांतलीं फुलां गोंयांत रिलीज जाता 25 तारखेर ऑक्टोबराचे आनी आमी लंडन घेवन येतात 1 तारखेर. 1 तारखेर तुमकां पळोवंक मेवता सांजेचे 6:30 वाजता. 1 तारखेर आल्बर्टन हॉलान वेम्बली. 2 तारखेर 2 शो. दनपारच्या अडेचांक सांजेच्या 6:30 वाजता फेदरस्टोन स्कूल सावथ हॉल हांगासर आनी नोव्हेंबराचे 3 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता हो तियात्र तुमकां पळोवंक मेवता स्विडन वायव्हन थिएटरान.
देखून परत उडास कोत्ता सगल्यांनी येवचें बाब सबीन सांगलां ते प्रमाणे आमकां आदार दिवचो कोंकणी मायभास कोंकणी तियात्र तुमी सांबाळटले आशा बाळगिता आनी चिखलांतली फुलां हो तियात्र सुपर डुपर हिट कोत्तले म्हणून आदींच फुडें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उगडासरात तियात्राचें नांव चिखलांतली फुलां. चिखलांतली फुलां. चिखलांतली फुलां. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं.